कोनसुवा गांवांत हो ल्हान गांव आमचो पयलो कोर्ताली एक कपेल कशें आसलें आतां इग्रोज जाल्या फाटलीं 11 वर्सां जालीं हे भाशेन आमची कोनसुवाची इग्रोज ल्हान करी पॉप्युलेशन इज व्हेरी लेस हो आख्खो गोठो आख्खे ग्रावंडार करतात जावं द डेकोरेशन जावं इनसायड द कॉन्सेप्ट आनी एवरी इयर आमी ते थिमाचेर पास्टल थीम जो आमचो बिस्म साहेब आमकां दिता जेजूचे कार्य जेजू पांय धुवपाचें सादेपणाचें तोच देखावो आमी भितर दाखयता राव जेजून कोण भाशेन शिसाचे पांय धुवन तो वावर फुडें गेलो जावं बागेवन पेद्रू बागेवन आंद्रू आनी आतां आधुनीक काळार कसो जाता तो आमी ह्या गोट्यान दाखयता राव ते भायर आमचो भायल्यान स्नो वर्ल्ड आनी दुसरो जायतो देखावो क्रिसमस ट्री हे सगळे देखावे आमी दर वर्साक समुदाय आमचे 8 समुदाय आसतात समुदाय प्रमाणे आमी तो वावर वांटून घालतात हो वावर आमी नोव्हेंबराचे 1 तारखेर सावन सुरू करतात ह्या वावरांत आमी भायलो लोक कोणाक हाडिनात हो आमी भाड्याचे मानाय हाडिनात फकत आमी जावन एक जावं ती भुरगीं जावं ती वाडलोलीं सगळीं मेळून एक समुदायाक एक वावर दिल्लो आसा तो सगळो वावर ह्या गोठ्याचो एक कॉन्सेप्ट फॉर्म करूंक आमी करता ह्या आख्ख्या प्रोसेसाक सुमार 2 म्हयने लागतात चड खर्च लागना कित्याक आमचो चडश्यो वस्तू वी रियूज देम आमी व्हडलो खर्च करूं कित्याक लेबर वर्क आमचो वस्तू आमच्यो ओन्ली सम थिंग्स हियर एंड देर वे आमकां बाय करूंक जाय ते आमी करता बट ह्या गोठ्यांतल्यान एक आमकां संदेश तो म्हणल्यार आमचो गांवचो संबंद भुरग्यां सवें वाडलोल्यां सवें समुदाय सवें अदीक वाडटा एवरी वन वर्क्स ल्हान व्हडलीं सगळीं आमी आमचो समुदाय बांदता हो किरकोळ वावर आमचो आमी मागीर तुमी बरे भाशेन पळोवंक जाता आतां फकत आमी हो वावर सुरू केला